कंडिशनान रस्ते आहा पळय तेचेर कितें कालांगूट बॅड कंडिशन रस्ते आहा म्हणून आमी उबो मारून थकले. लास्ट मिटिंगेन आमी तांकां रेजोल्युशन घेतलां की 15 दिसांनी जर तुमी रस्ते स्टार्ट करिना जाल्यार आमी सगळे 5 मेंबर येवन तुमच्या ऑफिसान बसतले म्हणून एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हापसा आनी आमी बसतले हे फावटी. सेंटर तो कोण फेलियर जाला खंयचे डिपार्टमेंट सध्या फेलियर आहा? म्हाज्यान काय म्हणूंक जाल्यार रोड्स डिविजन जे दिसा हांव रस्तो करतालो थंय म्हाजेर FIR फायल केली पण त्या इंजिनियरांनी PWDच्या इंजिनियरांनी. सो आतां आमी कितें करूंक जाय हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोड्स इन कालांगूट? सगळे डीप खड्डे पडलेले तुम्ही सांगचे म्हणल्यार तुमी DIY तो बीच रोड कालांगूट मेन हॉलिडे स्टेट म्हणटा ताका थिंगासर वचून तूं रस्त्याची दुर्दशा जाल्या ती थिंगाचो 1 फुटा वयर रस्तो होणके पडलेले आहा. सांगचें म्हणल्यार आमी फाटीं एक बार इश्यू घेल्लो तेजे वयर तेणी सारको केल्लो ना न्हू पूण आतां तेजें सेम जाल्लें आहा. सो हांव मागतां हेजे बेगीन एक्शन जावचें म्हणून. कित्याक लागून पळय आमी लोकल हिंगासरल्या लोकांक खबर आहा बाबा थिंगा स्लो आयज तर कोण ट्युरिस्ट लोक आसतना येयलो आत्ताक मरतलो थिंगासर इतलें जालें. हांव मागतां हे PW न्हिदल्या पळय ते आतां मंत्री कोण आतां PW देवा जाला ताका मागतां मातशें येवन तेजेर नदर घालची कोणच्या रस्त्याचेर तो रस्ते काबार जाल्ले कालांगुटान तेजेर ताबडतोब म्हाजें एक्शन करचें म्हणून. म्हाका दिसता जाले 1 म्हयनो पयलो आमच्यांनी तो इश्यू घेतलेलो कालांगूट DIY स्टोर आहा पळय गावरावाडो तेजे फुडल्यानूच कालांगूट टू कांदोली तो एक मेजर रोड म्हणल्यार तेजे इट्स लायक अ लंग एक कनेक्टिविटी त्याच रोडांतल्यान जाता आनी तो पळय व्हणो पळय पडला थिंगासर. आदीं तेंच्यांनी कितें सुरेजाचें काम करतना तो पायपलायन फोडून घातले आनी तो व्हणो क्रिएट केल्लो. आतां आमकां कोण येयलेले आहा की तो व्हणो आहा पळय तो म्हाका दिसता पंचायतीन ते कॉन्क्रीट बा मारून ते सारके केल्ले. ते भितरले पायपलायन पळय PWDन रिपेर केल्ले पळय ते सारके रिपेर करूंक ना. सो ते परते ते लिकेज जावन ते आतां परतून तो रस्तो व्हणो येयला पडटलो. सो हेजेर ते काम करता जाल्यार सारकें करा एकूचदां करा नाजाल्यार ते तुमचे मिटर चालू उरोंक जाय म्हणून ते बोगोर बेश्टे पॅचवर्क करपाक येना काय एकूच फूल एंड फायनल ते रिपेर करून घेवपाचें आमची मागणी आहा. आनी आमी सद्दां रस्त्यार देवन आतां थकलेले आहा. मागता ते मिडिया मार्फत ते लोकूय हाज्या वाजेल्या आनी खंय तरी तो रस्तो सारको करून आमकां दिया म्हणून आमी